सोमारा एअरक्राफ्ट करियर INS विराटाक नौदळान निमणो सलाम केलो। नौदळ सेवेंतल्यान विराट निवृत्त जाली। फाटली 60 वर्सां विराटान भारतीय नौदळांत देशाचे दर्या वाठाराचेर नजर दवरिल्ली। ब्रिटिशांनी बांदिल्ली एअरक्राफ्ट करियर ग्रँड ओल्ड लेडी म्हूण फामाद। इंडियन नेव्ही चीफ सुनील लांबा म्हणटा विराट खंय एक बरेपैकी म्युझियम जावं येता। Hermes has the best carrier equipment in the world. She'll have fighters, helicopters and early warning radar planes. She is absolutely essential to the success of the Falklands campaign because of her size, her ability to carry a large number of mixed aircraft for a variety of missions varying from fighter, ground attack, anti-submarine helicopters and also the assault helicopters that we used for inserting special forces into actions like the action that took place at Pebble Island. We are looking at a 4 to 6 months period. And then she's going to move to Alang, right? To be broken up. That depends who bids and gets the contract. I have some other proposals in my mind which I will put forward and let's see what happens. What are those proposals, sir? No, I'm not going to share them with you at the moment. It's too premature. Proposals to keep her alive. To keep her alive. So it was horrible. One proposal could be that we convert her into a marine museum by taking her off one of major tourist harbors and sink her in water and make her into a dive site where some aircraft carriers have been put to rest like that also, and she would be there as a legacy. वाळपय हातवाडा सर्कला कडेन बसयल्ल्या शिवाजीच्या पुतळ्याक कायदेशीर मान्यताय मेळची म्हूण हालचाली सुरू जाल्यात। तो पुतळो बसोवंक पालिकेन कायदेशीर मान्यताय दिवची म्हूण वाळपयच्या शिवप्रेमींनी पालिकेक निवेदन दिलां। मात थंय पालिकेचो शिवो नाशिल्ली। जमिल्ले शिवप्रेमींनी पीस समितीचो निशेध केलो। आयज आमी हांगा वाळपय रिप्रेझेंटेशन दिवपाक आयिल्ले म्युनिसिपालिटीक। आतां आमी दिवन आयिल्ले आसा। 18 तारखेक जी घटना घडली वाळपय, तो स्टॅच्यू मोडलो, मागीर तो आमच्या शिवप्रेमींनी सगळ्यांनी हाडून थंय बसयला आनी तो असोच लिगल जावचो म्हणून आमी तांकां सांगलें आनी ते आमी सगळ्यांनी मेळून शिवप्रेमी जे आसा तेंचेर हाडून तांकां सबमीट केल्लें आसा हांगा। एक्चुअली कितें जालें की आमी 18 तारखेक जी मुर्ती स्थापन केल्ली थंयसर, ती स्थापन केल्या नंतर आमकां अशें दिसता की ती परमनंटली थंयसर आसची अशें आमकां दिसता। आनी एक तर कशें आसा की ती आमची जी मुर्ती आसा ती प्लास्टर ऑफ पॅरीस आसल्या कारणान आमकां दिसता की तेजी पुलिसांनी तशीच म्युनिसिपालिटीन तेजी दखल घेवची। आतां आमचें अशें म्हणणें आसा की ती जी आसा तेची काळजी घेवपा खातीर तेंचे तसलेच नेसेसरी स्टेप घेवचे। आनी जो बॅनर आसलो ताका त्रास दिलो तेन्नाच्यान बोवाळ सुरू जालो आनी शिवाजीची मुर्ती जेन्ना स्थापन केली परतून तेन्नाच बोवाळ थारलो। हेजो मिनींग असो जाता की शिवाजीची मुर्ती आसतकच पीस उरतली अशें। तर म्हाका दिसता की बाकीची आमची जी हांगासरली जी आसात पुलीस किंवा आमची म्युनिसिपालिटी तेंच्यांनी हेच लक्षांत धरून ही ती कायमस्वरूपी आमकां दिवची। कारण आमी तेंचो निशेध करता म्हणजे कित्याक करना खातीर की तेंच्यांनी एक्चुअल रिजन कितें आसलें म्हणजे पीस कमिटीची मिटींग तर घेतली पण त्या वयल्यान खंयच्या निर्णयाचेर पावोंक ना। फक्त ते कितें म्हणटाले की लोक भायले येवन बोवाळ घालता हें ताजें कारण न्ही। जेन्ना पीस कमिटी म्हणजे त्यांनी कितें जावपाक जाय आसली की खंयच्या तरी एक हेजेर निर्णयाचेर पावोंक जाय की आमी पीस कशें मेंटेन करतले ते सांगून फक्त तेंच्यांनी कितें सांगलें की फक्त दुसऱ्याचेर बोट दाखयलां।
अशें जावपा परस तेंच्यांनी हांगासर पीस कशें उरपाचें हेचो जर विचार केल्लो जाल्यार बरें जातलें आसलें. जे नेमकेच लोक आसले जे तेंच्या विशयानच नासले ते विशय तेंकां लोकांक आपोवन ही मिटींग घेतलेली ते दीस. घेऊ एक ब्रेक.